गावचो आनीक रेफरी काल सुद्धा एक इन्सिडेंट झाला एकदम तो हांचे लागीं मागता की तांणी आपलो मोमेंटो स्वीकारता तशेंच प्लेयरा लागीं मागता की तांणी स्टेजी मुखार लायन अप करचें आनीक त्या बद्दल म्हाका सांगून दिसता तें अशें की आमचे डिपार्टमेंट व्हॉलंटियर्स लागीं मागता की तांणी आमचे मातशे स्टेजी सायडीक येवचें डिपार्टमेंट आहा त्या डिपार्टमेंटांनी अशे प्रकारचे आस्थापना जी आसात सेटअप जे आसा पळय न्ही तांचे सारके कडक लक्ष दवरपाक जाय कसल्याच प्रकारची कॉम्प्रोमायज जी आसा पळय न्ही तांचे इन्स्टॉलेशन्स गॅस फॅसिलिटी वगैरे वगैरे कसल्याच प्रकारचे निग्लेक्ट जावपाक जायना आतां कोणाची चूक जाली आनी 25 लोकांचो जीव गेलो जीव परत मेळना माननीय मुख्यमंत्र्यान बरें काम केल्लें आसा इमिजिएटली थंय विजीट दिवन सादारण अशें रातचे 1-1:30 सुमार आनी कडक इन्क्वायरी करून जे कोण गुन्यांवकार आसा तांकां पनिशमेंट दिवचो तांकां पेनल्टी दिवची आनी म्हणून तें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा अशेंच माननीय मुख्यमंत्र्याक कडक रावचें सगळ्या गजालीं बाबतींत आनीक आपली आयचे दिसाक आमकां गॅस डिसिप्लीन मेळटल्यात जी बरी तांकां शिस्तीचें वातावरण जाय तें निर्माण करचें आमच्या क्लबाच्या प्रेसिडेंटा लागीं पयलीं मागता की तांणी